आदरणीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या संकल्पनेन तयार जाल्ले विकसित भारत यूथ पार्लमेंट ह्या सुवाळ्याक गोंय विधानसभेतले धडाडीचे आमदार घाटवाळ साहेब म्हणला की रुलिंग पार्टी चीफ मिनिस्टर असले म्हणून जायना, तितले ऑपोजिशनय स्ट्रॉंग आसचे पडटा आनी तो रोल विजय सरदेसाय विधानसभेत निभयता. माचे वेले सगळे मानेस्त डायरेक्टर एंड फादर किनली डिक्रूज, डेप्युटी डायरेक्टर बाब कालिदास, हेर माने सगळ्यांची नांव घेना मुखार बशिल्ली बाय नेली सरपंच, सगळे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचो very important program. What I personally feel, I have attended many programs. कालिदास बाबा खबर आसतले की तांच्या पयर गोंय विधानसभेक हांव विजयाक कळपाक लागून सुद्दां डॉन बॉस्कोच्या सगळ्या स्टुडंटांनी असेंब्ली पयर करून दाखयली. एक गोश्ट सांगता, मुगे चलो ह्या कॉलेजीन शिकता भरत शिरोडकर. म्हाका ताणें फोन केलो 11:30. पप्पा म्हणटा तुका एक गूड न्यूज जा. हांवें कसली गूड न्यूज रे? आपल्यान बरो कॉलेजीन सिलेक्ट केला की असेंब्ली करपाक, आनी कसलो रोल प्ले करता तूं सीएमाचो कसलो? आपल्याक बरो ऑपोजिशनाक घालून ऑपोजिशन लिडर म्हणून आपल्याक रोल करपाक लायला. सो दीज आर द थिंग्स हांव सदांच मानत आयलां की राजकारणान जे करून पॉलिटिक्सान लोक येतात हे शिकलेले लोक येवंक जाय. हिंदुस्तानचा एक नामनेचो सिंगर आशिल्लो SP बालसुब्रमण्यम, हू इज ऑल ओवर इंडिया थर्ड आयिल्लो इंजिनियरिंगाक. ही हॅज पास हिज इंजिनियरिंग डिग्री and he got the third rank in India. He became the top most classical singer. SP Bal, he is no more now. There are lots of people. आता सगळे स्टुडंट्स बशिल्ले आसात. इंजिनियरिंग करून प्रोफेशन करपाक जाय तें जायच, पूण अशें खंयच देवान म्हणलेलें ना, कोणेच म्हणलेलें ना की बाय प्रोफेशन करून पॉलिटिकल फील्ड चूज करप ना, अशेंय म्हणलें ना. टुमारो तुमचे मदींतलो कोणी बरो सिव्हिल इंजिनियर समज जालो आनी बाय फ्युचर इज लायक टू चूज द पॉलिटिकल फील्ड, नो हार्म इन दॅट. कारण अशें एक हें केल्ली वतली की हांव बाबा सिव्हिल इंजिनियर बरो समाजान बरो शिकिल्लो बरो जाणकार आशिल्लो भुरगो राजकारणाक गेलो. आतां सरान म्हळें की ज्या तरेन विजय बाब ऑपोजिशनान आसा, ऑपोजिशनाचो रोल ते निभयतात, पूण ज्या तरेन ते विधानसभेत प्रश्न मांडटात, एक लोकांक उर्बाई येता ती विधानसभा पळोवन की खंयचे पॉयंट्स मांडप आनी खंयचे पॉयंट्स काडप आनी खंयचे जनरल परफेक्शन पब्लिकाचे खंयचे पॉयंट्साचेर फोकस दिवप हें काम ते करतात. थोडे वायट म्हणटा आसतले, थोडे बरेय म्हणटा आसतले. हांव तर सदांच आमी रुलिंग आसात, तो ऑपोजिशन आसा, पूण आमचें रिलेशन आज पर्यंत बरें आसा. की पर्सनल थिंकिंग सगळें पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार जग सगळें पॉझिटिव्ह हाजेर वता. आनी त्याच संकल्पनेन हो प्रोग्राम आसा. ह्या प्रोग्रामाचेर चड कांय उलयना. टू ऑर्गनायज दीस हायर थँक्स फादर एंड डायरेक्टर फॉर ऑर्गनायझींग सच अ गूड इव्हेंट. असले म्हाका दिसता आयच्या जनरेशनाक भुरग्यांक नॉर्मली इन दीस इरा mostly they are focusing 90% their mind on WhatsApp and mobile. न्हिदतासतना मोबायल, जेवतासतना मोबायल, ब्रेकफास्ट करतासतना मोबायल, स्टडी करतासतना मोबायल. हांव म्हजे घरान पयलीं पळयतां, मागीर दुसऱ्या कडेन उलयतां. सो प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टुडंट्स, प्लीज फोकस ऑन युअर कॅरियर 90%. प्लीज इन युअर लायफ 10, in your mobile, in your life only 10%. This is my suggestion to you all. Thank you very much. God bless you. And he is perfect guest for this program. Perfect in the sense, for the program जो आसा youth parliament म्हणजे youth voice in parliament. म्हणटकीर गोंयच्या विधानसभेंतलो voice विजय सरदेसाई आमकां सगळ्यांक एक मॉडेल ह्या प्रोग्रामा खातीर, एक आयडियल स्पीकर कसो आसचो काय म्हणून. सो आजच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट MLA विजय सरदेसाई, गेस्ट ऑफ ऑनर चेअरपर्सन ऑफ
Margaon Municipality, Damodar Shirodkar, Father Kinley D'Souza, De Cruz, and all the dignitaries on the dais. साधारण अर्थव्यवस्थेने सगळे सांगला, the purpose and everything he has explained. This program is in 3 phases. It starts from district. Already we have done exercise in North Goa yesterday in Goa University. It's going on. It's a 2-day exercise. We have identified, we have actually invited videos, 1-minute videos, and from that videos we have received more than 150 videos in North Goa and also in the South Goa. Out of that videos we have selected around 100 and 120. Here also we have identified 120 youngsters for to express their voice. So this is the district level, and at this level, at district level, 10 best speakers will be selected. Again in the North 10 and South 10, this 20 will go to state level, but state level competition will be in Goa Assembly. So you will get the chance, the top 20, that's the top 10 from South Goa will get chance to Vidhan Sabhet. Vidhan Sabhet पावपाक एकदा निवडून येवचो पडटा. You have to contest and get elected, then you will get chance to go there. But the top 10 आसतले पळय from South Goa तांकां असेंब्ली मेरेन वचपाक मेळटले. विधानसभा जातली आता आमचे 3 दिसांचे सेशन आसा. आय एम ट्रायिंग इमिजिएटली म्हणजे 27-28 डेट मेळटा तशी पळयता हांव स्पिकरा कडेन विचारला जाता जाल्यार रोखडीच जातली आमकां. And top 3 will be selected at state level Goa, and that 3 will go to national level. And national level वतले तुमकां पार्लमेंटाचो फोटो दिसता आमच्या बॅनराचेर. So it's a youth parliament, and actually national parliament will be at New Delhi, at national parliament. So जे top 3 आसतले तांकां परत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली की दिल्ली मेरेन वचपाक. थंय आमचे प्रायम मिनिस्टर स्वता कार्यक्रमाक आसतले. आमी एक ट्राय करता की आमचे गोंयचे विधानसभेचे मुख्यमंत्री जे आसात गोंयचे ते आसचे, स्पीकर आसचे, ऑपोजिशन लिडर आसचे आमच्या स्टेट लेवलच्या प्रोग्रामा खातीर. सो खास करून विजय त्या टॉप 3 जे वतले आमचे कडेन. हो कार्यक्रम जायती वर्सां हो चालूच कंटिन्युअस प्रोसेस दीस. पण काय लास्ट इयर फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड्स हो प्रोग्राम जो आसा तो वर्च्युअल जातालो. बट दीस इयर सेंट्रलसून डिसिजन घेतलें की हो एक्चुअली प्रोग्राम जावचो, आनी सो डिस्ट्रिक्ट लेवल यू आर गेटिंग ऑपॉर्च्युनिटी. अदरवायज द सेम प्रोसेस आमी तुमचो व्हिडिओ घेतला तसोच ते तुमचे थंयसून घरा कडसून उलयताले आनी आमी आयकताले आनी सिलेक्शन करून धाडटाले. पण दीस इयर तुमकां एक बरी संदी मेळटा हांगासर. अगेन वी आर गेटिंग अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी. आतां उलयता आसतना, कारण काल आमी थंय डिस्कशन आसतले, MLAs आसतले, अशे बरे ज्युरीज हांगासर आसात आनी टॉप 10 खरेंच आय एम हॅपी दॅट की बरो रिस्पॉन्स सगळ्या यंगस्टरा कडसून मेळ्ळो आसा आमकां. आनी ह्या कार्यक्रमाचें बरें वैशिश्ट्य म्हणजे की विजय बाब हांगासर आसात म्हणटकीर ते तोफ जावन थंयसरसून जे असेंब्लींत म्हणजे जे एक्सपेक्टेड आसात की आमी म्हणटा वॉयस ऑफ, सादारणता बरें सांगलें, वॉयस ऑफ यूथ म्हणून. हो वॉयस ऑफ यूथ आसा, उलयात म्हणटा आमी. आतां आमी उलोवंक जाय, उलय तूं, कितें उलयचें हें तुमी ठरय. पण आमी सांगता कारण लास्ट 30 years I am working as a district, prior I was a district officer, now I am deputy director. नेहरू युवा केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स हेच करता. फ्रॉम यूथ लिडरशिप, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, वी आर प्रोमोटिंग यंगस्टर्स एज अ लिडर. तुवें खंय वचचो, तुवें धरोवपाचो. म्हाका याद जाता अशाच प्रोग्रामाक नेहरू युवा केंद्राच्या 1996 डॉक्टर प्रमोद सावंत एक यूथ क्लबाचो प्रेसिडेंट म्हणून आयलो आमचे कडेन. म्हाका याद जाता इन 1994 वेन आय जॉयन दीस ऑफिस, रमेश तवडकर ताच्या गांवांतल्या यूथ क्लबाचो प्रेसिडेंट म्हणून नेहरू युवा केंद्रांत आयिल्लो. नांवां घेवंक गेल्यार कितलींशींच आसात आमचे कडेन. आतां 3 डेप्युटी कलेक्टर आसात जे व्हॉलंटियर्स ऑफ नेहरू युवा केंद्र म्हणून काम करताले. ह्या नेहरू युवा केंद्रात तेन्ना कांय जाण विचारतात नेहरू आनी नेहरूचें नांव आनी
नेहरून कितें केलां नेहरू युवा केंद्राक काय म्हणून तेन्ना हांव प्रकर्शान सांगता ह्या गोंयांत एक मुख्यमंत्री नेहरू युवा केंद्रान दिला जो नेहरू युवा केंद्राच्या युथ लिडरशिपीच्या प्रोसेसांतून आयला. पयर एक विधानसभेतूय कोणी एक प्रश्न विचारलेलो तूं बरो उलयता मरे आनी नेहरू युवा केंद्रांतून आयला. ताणें सांगलें येस आय एम प्राऊडली सेईंग हांव नेहरू युवा केंद्राच्या प्रोसेसांतून आयला म्हणून. इट्स अ गुड थिंग आनी बरें दिसता म्हाका एक स्पीकर गोंयच्या असेंब्लींतलो युथ क्लबाचो प्रेसिडेंट आनी अशाच प्रोसेसांतून आयला. ताणें फुडें खंय वचपाचें ताणें ठरोवपाचें. नेहरू युवा केंद्रांतले कितलेशेच यंगस्टर आसात. विजय बाब तुमचे MLA आशिल्ले जयेश साळगांवकर हे नेहरू युवा केंद्रांतल्या प्रोसेसांतले असे कितलेशेच आयल्यात आनी आय एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग आय एम होपफूल दॅट की ह्याय प्रोसेसांतून नेलीबाई नेहरू युवा केंद्राच्या प्रोसेसा कडेन एक फिमिलियर अशें म्हणून नेहरू युवा केंद्राच्या प्रोसेसान आणि NSS जे आसा ही युथ लिडर प्रमोट करता आनी टुगेदर वी आर ऑर्गनायझिंग दीस इव्हेंट एट डिस्ट्रिक्ट स्टेट अँड नॅशनल लेवल. आय होप दॅट की एक आमकां विजय बाब आयकपाक मेळटलो तुमकां सगळ्यांक एक मॉडेल कसो आसूंक जाय काय म्हणून. वेदर ही हॅज सर्वड इन रुलींग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी रुलींग पार्टीन असल्यारूय कारण एक बरे स्पीकर जातात. हांवें म्हणिल्लें की आमचे ह्या भागांतले आमदार दिगंबर कामत तांकांय हांवें आपोवचें म्हणून कारण ते एक तोफ ताजी एक स्टायल आसा उलोवपाची म्हणून ती आमकां विजय बाबाची एक स्टायल आसा. त्यो सगळ्यो स्टायल्स ज्यो आसात त्यो आमकां समजूंक जाय आमकां मिनिस्टरान आनी त्या खातीर आजचो कार्यक्रम आसा एक बरो कार्यक्रम एक बरो आवाज युथांचो आसा हो हांव म्हणटा की विधानसभे मेरेन पावतलो आनी तो आवाज परत आमकां आमच्या देशाक पावपा खातीर निश्चितूच कारण हांव एक सदांच म्हणत आयला की युथ प्रोसेसांतले आसात तेच फुडें असेंब्ली आनी पार्लमेंटा मेरेन वचूंक जाय. विजय बाब हांव जाणा तसो तो एका स्टुडंट मुवमेंटांतलो आनी स्टुडंट मुवमेंटाक लीड करता तेच कारण आजच्या असेंब्लीन पळयलें जाल्यार स्टुडंट मुवमेंटांतले थंय आसात थंय बसलेले आसात. म्हणटकीर एक दीस हांव असो सहज उलयतना म्हणटा नेहरू युवा केंद्राच्या प्रोसेसांतलो एक दीस एक आमदार विधानसभेन पावूंक जाय म्हणून पावलो आनी मुख्यमंत्री जालो तो. हांव परत म्हणटा की NSS आनी नेहरू युवा केंद्राच्या प्रोसेसांतलो एक दीस पार्लमेंटान खासदारूय म्हणून पावूंक जाय तुमच्या सारक्या आनी म्हाका दिसता दीस इज द रायट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स कसो आसूंक जाय काय म्हणून. आमकां केन्ना केन्ना खंत जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमच्या पार्लमेंटान जे वयता तो आवाज एक बुलंद आवाज जावंक जाय म्हणून आनी तो आवाज निश्चितूच ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमच्या रूपान आमकां मेळटलो अशी आस्त धरता थांबता. देव बरें करूं. As such, initiatives and platforms of the voice of youth are crafted to channel their creativity, energy and ideas, and these must align with their aspirations. The Viksit Bharat Youth Parliament embodies the vision articulated by our Prime Minister way back in 2017 when he called for the emergence of 1 lakh young leaders to take the country forward. His vision was rooted in the belief that India's youth are not just the beneficiaries of development, but also the architects of the future. Inspired by this clarion call, this year's Youth Parliament has been reimagined and expanded, aligning with the Viksit Bharat 2047 vision to prepare a new generation of dynamic, solution-oriented and policy-aware youth leaders. This transformation reflects a more structured approach to youth engagement in policy making, governance and national discourse. With a multi-tiered structure spanning district, state and national levels, this event aims to provide young voices with a formal platform to deliberate on pressing national issues, interact with policymakers, and contribute meaningfully to India's development journey. Well, my dear friends, the journey has begun. We have miles to go and promises to keep. So with the help of God, let us put our best foot forward and take our country India to greater heights, so that when the day and time comes, each of us who are present here, if we are present then, can truly say, we have done it. Our dreams have become a reality.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.